विसवप्रान्योकार पोया फुडल्यो खबरो। भाजपा मोगो युती तोडपाचो निर्णय पुराय अभ्यास करून घेतला। फाटल्या 5 वर्सांत भाजपान मोगो बरोबर आशिल्ली युती सांबाळपा खातीर कांयच केल्लें ना। मुखेलमंत्री नेमतना लेगीत मोगोक विश्वासान घेवंक ना अशें सुदीन ढवळीकर हांणी स्पश्ट केलां। आरडीएक्स गोवा खातीर म्हापशेच्यान सुशील शुक्ला। युती तोडपाचो निर्णय जेन्ना घेतलो तो खूब विचार करून घेतलो। भारतीय जनता पक्ष आणि मोगो पक्ष 2012 युती डिक्लेअर करून निवडणुकेक गेले आणि तातूंत कितल्योश्योच गोष्टी ठरयल्यो। हांव तांकां इतलेंच विचारता भारतीय जनता पक्षाच्या दिग्गज नेत्यान आणि भारतीय जनता पक्षाची कमिटीन त्यांनी ही युती टिकोवपा खातीर 5 वर्सांत मोगोच्या नेत्यांक घेवन कितले फावटी डिस्कस केला। जे जाहीरनाम्यात आमी घोषित केल्ले काही गोष्टी त्या विशीं खूपच पूर्ण करपाचो प्रयत्न केलो आणि जेन्ना मुख्यमंत्री बदललो तेन्ना मोगो पक्षाक आणि तांचे विचारांक तांणी हेतू पुरस्कार जावन मोगो पक्षाक आनी तांच्या विचारांक हेतू पुरस्कार जावन आमचेर मुख्यमंत्री लादलो गेलो। हाचें स्पश्टीकरणूय आमी तांचे कडेन मागिल्लें आणि इतलेंच न्हय, वेळोवेळी मोगो पक्षाचे आमदार जे आसा दीपक ढवळीकर आणि लहू मामलेदार हांचो मुख्यमंत्री अनादर करतालो त्या विशीं मोगो पक्षान स्वता म्हाजे मार्फत ताची नोंद तांकां दिली। हे सगळे विषय बाजूक घेवन मोगो पक्षान युती तोडली हे म्हणप कितपत योग्य आसा। इतलेंच न्हय तर खुद्द मुख्यमंत्र्याक जेची कॉपी हांवें रक्षा मंत्र्याक दिल्ली आणि नितीनजी गडकरी हांवें ती पत्र बरयल्या ताकाय मुख्यमंत्र्याक बरयल्ली कॉपी दिल्या। ताजे विशीं कांयच भाश्य कोणीच करूं ना बसून आणि आता ते नाकाय म्हाका ते पयलीं आशिल्ले आणि हे सगळे गोष्टी कळ्ळे नंतर खंयचो पक्ष तांचे बरोबर युतींत रावतलो हे म्हाका जाणून घेवपाचें आवश्यक आसा।